Nowenki Rutsungaya Pormeshwara Wakana Shekanchi Ritumi Voi Devaksut Gita Gaya Nowenki Rutsungaya Pormeshwara Wakana Shekanchi Ritumi Voi Devaksut Gita Gaya Pormeshwara Chamana Gita Gayo Nagurat Urkarat Now Devachi Urgutat Tarontachi Novengi Rutsungaya Pormeshwara Wakana Shekanchi Ritumi Voi Devaksut Gita Gaya. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी माये मोगाचो येवकार आयज 8व्या दिसा ह्या नोबेनांत भाग घेवंक खरीत भाशेन मागूंक लायलां तांचे इंतर्समा पासत सायरस पिनेरो यूकेतान आना गोन्साल्विस यूकेतान शुभा आनी डॉक्टर राजेश नाविनीतान स्टीफन पिंटो हैदराबादान वेरोदिना डिसूजा सालिगांव फादर पैट्रिक लुईस अंजुना लिंदा ओल्ड गोवा एन आदोसियान मुंबयतान हे सगळीं इंतर्समा आमच्या मनान धरून त्याच बराबर सगळ्यां तुमा पासत आमी मागता आनी इंतर्समा आमी पाद्रांच्या तुमला सुणी किरीत भाशेन दवरून मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल बाबा भयणो आयज दीस ब्रेस्तार मानेवोत आग्नेलाक भेटयल्लो दीस. ह्या दिसाक व्हडा उरपोजिनी आमी ह्या जाग्यार येताले पूण आमच्यांनी येवंक जायना तेच पासत इमेसाचें बलिदान आमी तुमच्या पासत भेटयता. तुमकां आमच्या मनांत आनी मागण्यांत आमी घेता. तुमचे हुस्के तुमचे आवडे तुमच्यो गरजो मानेवोत आग्नेला वरवीं देवाक आमी उबारता. जंयसर एकवट आसा थंयसर उदरगत आसा. जंयसर एकवट आसा थंयसर बरेपण आसा. जंयसर एकवट आसा थंयसर देव उपसता. पूण जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमचे वागणुकीन आनी उलोवपान एकवट हाडचे बदलेक आमी दुस्पोटाची मनशां जाल्यान आनी भाशेन देवाचेर आनी एकामेकाचेर आड आमी पातक केला. आमच्या वायटाचें दूख धरून दोनूय देवा लागीं बोगसणे मागुया. आमचो देव काकलुतसार आनी आमकां बोगसूंक तो सदांच तयार. ताचेच काकलुतीक उलो मारून सांगाताक म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच सांगवार मरे सगल्यांक देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूतकोर सोम्या काकुतकोर. क्रिस्ता काकलूतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. सोम्या काकलूतकोर. सोम्या काकुतकोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाल बापा तुजो पवित्र आत्मो आपल्या देण्यांनी आमकां भरूं. ताच्या बळान तुका मानता तसलें नवें मन तो आमचे भितर रचूं
आनी तुजे कुशी पाळूंक आमकां आयती करूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. दुसऱ्या दिसा सरदारान जिदेव लोक पावलूचेर कसलो आरोप घालता तो सारको जाणा जावंक सोदताले देखून पावलूक सोडूंक लायलो आनी मुखेल यादनिकाची आनी आख्खे महाधर्मसभेची जमात आपयली. उपरांत पावलूक हाडलो आनी ताचे मुखार उबो केलो. तांचे मदें एक पक्ष सादुकीचो आनी दुसरो फारिसेवांचो आसलो म्हूण जाणा जावन पावलून महाधर्मसभेक म्हणलें, भावानो, हांव एक फारिसेव आनी फारिसेवांचो पूत. मेल्लीं पुनर्जिवन जातली म्हूण हांव बोरवासो दवरतां देखून म्हजी आज जोडटी जाता. अशें म्हणना फुडें फारिसेवां आनी सादुकी मदें वाद विवाद सुरू जालो आनी सभा दोन वाटांनी फुटली. पुनर्जीवनपण देवदूत आत्मे आसात म्हूण सादुकी स्वत मानिनात, पूण फारिसेव तिनूय मानून घेतात. हाका लागून गोलबोल जाले आनी फारिसेवां मदें थोडे शास्त्री उबे रावन नेटान निशेध मारूंक लागले. ह्या मनशा सवें आमकां कांयच वायट मेळ्ळो ना. ताचे कडेन एक आत्मो वो एक देवदूत उलयला जाल्यार कोण जाणा. हुजत ओदिकूच वाडली आनी पावलूचे पिसून कुडक्यान कुडके करीत म्हूण भियेवून सरदारान आपल्या शिपायांक धाडले आनी पावलूक तांचे मदलो बोलान काडून कोर्टांत व्हर म्हूण फर्मायलें. दुसरे राती सोम्यान पावलूक दिश्टी पडून म्हणलें, घोट राव, तुवें म्हजे विशीं जेरुसल्यांत साक्षी दिल्याय, तशीच आतां रोमांतूय दिवंक जाय. देवाचें उतर हें, देवाचे वडकार. आमचो जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा, तूंच म्हजी दोन ग्रेस्काय, तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात, म्हजें दालसणें तुजेच आदीन राखून दवरलाय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता, देखून हांव तुका दिनवासता. रातचे पर्यान म्हजें कालीस म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच हालोना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. देखून म्हजें कालीस उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्थायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ले मदें सदांच सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वासी भक्तांक फोनांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. उद्गार. Sorbesporak zui,
Sorbes porak zui zui, sorbes porak zui, sorbes porak zui, sorbes porak zui zui. Gesù bapace utortu, tacia mogaci coborsa. Gesù caro cantus vartu, amcam bapashi paungie. Sorbes porak zui, sorbes porak zui, sorbes porak zui zui. Sorbes porak zui, sorbes porak zui, sorbes porak zui zui. सोर्वेस पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं जुवो पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुमिया. बापा हांव मागणें करतां तें हांचें पासत न्हय तर हांच्या उतरां वरवीं म्हजेर विस्वास दवरतलीं ते मनशां पासत तीं सगलीं एक जावं. तूं बापा म्हजें सोवें आसाय आनी हांव तुजें सोवें आसा तेच भाशेन ती आमचें सोवें एक जावं. आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. जशीं आमी एक तशींच तीं एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्या ती मोहिमा हांवें तांकां दिल्या. हांव तांचें सोवें आनी तूं म्हजें सोवें अशें ती संपूर्णायेन एक जावं. आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचोय मोग केलाय म्हूण संवसार ओळखून घेवूं. बापा जंय हांव आसां थंय तुवें म्हाका दिलें तीं आसची म्हूण म्हजी खुशी आनी अशें तुवें म्हाका दिल्या ती मोहिमा ताणें पळोवची कित्याक संवसार रचच्या आदीं तुवें म्हजो मोग केलोय. प्रमाणीक बापा संवसारान तुका ओळखून घेवंक ना पूण हांवें तुका वळखलो आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण हांवें वळखलें. हांवें तांकां तुज्या नांवाची ओळख दिल्या आनी आजून दितलो. एपोरी तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तांचोय मोग केलाय म्हूण ती विस्वास धरूं हांवूय तांचें सोवें आसतलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावां भयणीनो आयचो दीस धरून फाटले 2 दीस आमी जेजूच्या मागण्याचेर नियाळ करता. मोगडारा दीस कशे भाशेन आमचे मागणें जावंक जाय तें आमी पळयलें. 2 तरेचो संवाद म्हणजे म्हजें जिवीत देवाक ओरपूंक आनी दुसऱ्याच्योय गरजो आवडे देवाक ओरपूंक जाय तें आमकां जेजू दाखोड करता. हे भाशेन जसो हांव म्हज्या जिविताचो हुस्को करतां तेच भाशेन हांवें दुसऱ्यांचोय हुस्को करूंक जाय हें जेजूच्या मागण्यांत आमी नियाळ्ळें. जाल्यार कालच्या दिसाक जेजू आमकां कशे भाशेन वायटाचेर आमी निशेध मारूंक जाय वायटाचेर जैत व्हरूंक जाय तें जेजूच्या मागण्यांत आमी पळयलें. संवसारांत बरें तशेंच वायट उपजता पूण देवाचे कृपेन आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान वायट सोडून बरें वेंचून काडूंक जाय तें आमकां जेजू आवडटा. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानान मोगाच्या भयणो जेजू एकवटा पासत मागणें करता. एकवट न्हय फकत शिसां सोवें पूण शिसांचेर बाबाड दवरून तांच्या पावलांनी चलतल्यांक तांचें उतर मानून घेवन तांच्या पाटल्यान येतल्यांचो एकवट आसूंक जाय हें जेजू आमकां दाखोड करता. एकवट भोव गरजेचो. जंयसर एकवट आसा थंयसर बरेंपण आसा. जंयसर एकवट आसा थंयसर उदरगत आसा. जंयसर एकवट आसा थंयसर देव आसा. एकवट न्हय फकत मोगाच्या भाविनो आमा क्रिस्तांवाचो पूण एकवट आख्ख्या संवसाराचो. एकवट जेजूच्या पाटलावदारांचो. आनी मोगाच्या भाविनो हो एकवट आमच्या संवसारांत समाजांत आनी आमच्या पवित्र सभेंत
आमी पळयतले जाल्यार आमचें मुळावें खातें म्हणजे आमचे घोराबे आमचे फामिलींत हो एकवट उत्पन्न जावंक जाय. एकवट घोव बायलां मदें, एकवट आवय बापूय आनी भुरग्यां मदें, एकवट बाबा भयणां मदें. जर तर एकवट आमचें मुळावें खातें आमचे फामिलीन दिसून येयत जाल्यार हीच फामील भायर सरून समाजांत आनी संवसारांत मिसळ जाता. ती आपले फामिलींत अणभवलेलो एकवट समाजांत संवसारांत हाडटा. जर तर आमचे फामिलींत आनी घोराब्यांत एकवट आसत जाल्यार फाल्यां पवित्र सभेंत एकवट आसतलो. एकवट हो गरजेचो. आनी ह्या काळार मोगाच्या बाबांनो जेन्ना आमी सगळीं हे पिडेक फुडो करता हो एकवट गरजेचो. आमचें व्हडपण आमची जाती खाती फाटी दवरून एकवटाचें नातें जोडून कशे भाशेन आमच्यांनी एकवटान हे पिडेचेर आड झुजूंक जाता हे निर्णय घेवंक गरजेचे. जाल्यार पयली सुवातेर मोगाच्या बाबांनो एकवट आमी समाजांत पळयतले जाल्यार हो एकवट आमचे फामिलीन उत्पन्न जावंक देवाची कृपा आमकां सगल्यांक हे मिसांत मागुया. संसारांतल्यो मोगात पेटो तुका सायबा नाका जाल्यो इतल्यो चालत्यो आनी ओळख्यो ओगोनिता कोश्यो मानत्यो तुज्याच मोगार पुताक धाडलो बाकी सोय बांदताक नेटोयलो तोच बेट तुका कोरता पडो आनी आमचेर काकूत देवो तुज्याच मोगार पुताक धाडलो बाकी सोय बांदताक नेटोयलो तोच बेट तुका कोरता पडो आनी आमचेर काकूत देवो. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्वर मानून घेवंक. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोले वरवीं आमीच तुका सदांच समोर पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काल जावबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सोर्व काळी आनी सोर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जिवन जावन मोरनांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गांत चडलो. अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्कांच्या संतोशादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोल दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं
ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मुडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोर्राचें रगत, पातकाचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सुम्या जेजू, तुझें मरण आमी समरुमताव, तुझें पुनर्जिवनपण आमी परगट्टाव, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कडेन रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सुरू मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवा माई सांगाती, तिचो पती बागयोन झुजे, बागयोन धर्मदूत आनी चोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमीन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलें प्रार्थना म्हणटा आसतना आमच्यो गरजो, आमचे आवडे, आमचे हुस्के, आमची पिडा आयचो दीस दोनूय देवाक भावार्थान उबारुया आनी सांगाताक म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पळय दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां जेवदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमीन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती.
ह्या शिडीच्या जेवणाका पयल्यान ते आमी सगलीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पुजेका चित्रान म्हाका म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. स्वर्गार तावन देंवल्ल्या जिव्या उंड्याचेर आमचो विस्वास दवरतना आमी म्हणुया, म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां. जेजू, आनीक तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुज्या भोव अमोलीक मास्क रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणी तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां. आनीक सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, स्वर्गार गेल्ल्या पूण गोवाच्या उण्यान आनी दाकाच्या सोऱ्या रुपान आमचें खाण पिवण जाल्ल्या तुज्या पुताक आमी घेतला. ताचे वरवीं सर्गीची जाणवाय आमी भरूं आनी आमकां नवो जीव आनी घोटाय मेळूं अशें पवित्र आत्मेचें सगळीं दिणी सुबामपणी घेवंक आमी आयती जावं. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. खेरीत मागणे ह्या नोवेनाच्या दिसांनी भोव मोगाड आनी काकूतसरा देवा, तूं सदांच आमचें बरेंपण आशेताय. ह्या दिसांनी सगलो संवसार काळोखांत आनी भिरांतींत बुडला. आमची काळजां भोव दुखेस्त जाल्यांत. लाखांनी आमच्यो भाव भयणी हे कोरोना व्हायरस पिडेक लागून अंतरल्यांत आनी त्या बनोदीक पिडेंत कोश्टवतात. बापा, आमी ल्हानबिकायेन मागता तांकां तुजी पेकोवणी फावो कर. आनी आमी अजून तुज्या आदीन आसांव, पूण आमचो फुडार काळोखांत बुडला सो दिसता. आमी कालतिकायेन प्रार्थना हे अदृश्टाच्या वेळार आमचो बाबार्थ आनी मोग तुजेर बापा ओदीक थीर आनी गोठ कर. आनी आमचे वयली सगळी भिरांत आनी खोंत पयस कर. आमी सरपटून मागता हे मारिकार पिडेचें मोड पयस कर आनी आमकां सगल्यांक पेकोवणी फावो करून काळजा मोनाची शांती दी. अशें नव्यान आमी तुजें मोगाळ आनी दोयाळ आसणें अनुभवू आनी एकामेकाच्या उस्क्यान आमी मोगान जियोव. आमच्या देश कारबाऱ्यांची मोनां उजवाडाय. तांणी आपले पोरजेक बरें आसा तेंच करूंक आमच्या हॉस्पिटलांनी आनी हेरां जाग्यांचेर पिडेस्तांची तरेकवार मोगान सेवा करतल्यांचेर सुबामपणी तुजो आशिर्वाद घाल. आमची सर्गीची आवय पिलार सायबीण, बागयोंत फ्रांसीस शावेर, मिसांवांचो आस्कारी, बागयोंत सुजेबाज, गोंयचो पात्रोन आनी आमचो मोगाचो आस्कारी मान्याबो तागनुलाचे विडोनीन हे आमी नम्रतायेन मागता. आमेन. उपकार मेळूंक मागणे. सर पदवीदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा,
आमचे सुरणे खातीर तुजी मांदापड दिनवाशी मोनान आमी वळखता आनी हेच खातीर तुज्या वेंचून काडिल्ल्या सेवकां उदेशी ओचुऱ्या लेगून करून दाखयताय म्हूण मानता तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मान्या बोत आग्नेल एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्या बोत आग्नेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार प्रमाण काळ जाणतान आमी मागता तशेंच आतां मान्या बोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार करीत भाशेन ओगेपणान आमच्यो सगल्यो गरजो अदी करून हे कोरोना व्हायरस पिडा नोपयत जावंक बाबार्थान बरब्याशान ओगेपणान आमी मागुया. एक कोणाक कशी फावो कर म्हूण आमी विनयता सांताचो मान मेळूंक मागणें ओ गणीत काकुदीच्या देवा सरपट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी कशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्या बोत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगटे उदेशी हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Nara sorga संसाराच्या कुर्दोया बाबा मोगाच्या आशेता लाल्यून तुझी पोरजा अल्त्राक मान पादाक नेला बोरवशान kurta wardan bagui deva karza citan pauzalia tuja burgyan diaskari sorga rajan borvoshan kurta